काणकोण देवबाग रस्त्याच्या कुशीक आशिल्लो पिंपळ आनी आंब्याचें झाड दुचाकी चलोवप्याचेर पडपाची घडणूक घडली। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला। पळयात पुराय बातमी। मॉन्सूनाक सुरवात जाता थंयच आसा। काणकोण देवबाग रस्त्या कुशीक आशिल्ली व्हडली झाडां कोसळून दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली। उपरांत ताका लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो। तशेंच घराचें व्हड लुकसाण जालें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्या कुशीक आशिल्ली घातकी झाडां कातरून उडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी 1 वर्स पयलीं काणकोणच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन केल्ली। उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी ही झाडां कातरून उडोवपाचो आदेश नगरपालिकेक दिल्लो, पूण संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला। पोरूं ह्या झाडां खातीर मारपा म्हणून एप्रील 2025 म्युनिसिपालिटीक आनी कलेक्टरान एप्लिकेशन दिल्लें। तेणी अजून डेप्युटी कलेक्टराक तेणें अजून म्हणल्यार तेजे कांय एक्शन घेतली ना आनी परत परत सांगून आमी बेजार आयलो कळ्ळें। आनी आतां अकस्मात तें झाड पडलें आनी मुळा पळय एकटो मनीस पडलो आनी मागे घरा लुकसाण जालां। तें आतां कोणी फारीक करप? तुवें म्युनिसिपालिटीक आनी डेप्युटी कलेक्टर सगळे ऑफिसांक कळयल्लें, पूण संबंदीत यंत्रणा ह्या कडेन दुर्लक्ष करता आनी म्हूण हें झाड पडलां अशी तुजी तक्रार आसा आनी तुजी घराचें लुकसाण जालां। आनी तेंची कॉपी सुद्दां म्हाजी रिसिव्ड कॉपी करून घेतली म्हाजे कडेन आसा। आज सकाळी एक 10:15 ते 10:30 दरम्यान एक झाड कोलॅप्स जालें देवाबाग म्हणटा एरियेक आनी एक लकिली एक थंय एक 2 व्हिलर एकटो घेवन वतालो, ताकाय मातशी एक इंजुरी जाल्या, ताजी बायक आसा ताकाय मातशी इंजुरी जाल्या। आनी मागीर हो इन्सिडंट रिपोर्ट जातकर हांवूय थंय इमिजिएट गेलो सायटीचेर। रोखडे आमी इमिजिएट फायर डिपार्टमेंटाक आपयलें आनी आतां डिपार्टमेंटाचें काम थंय चालू आसा, तें झाड कट करून सायडीन काडपाचें। आनी थंय एक ती शिरोडकर म्हणून एक फॅमिली आसा, तांणी म्हाका दिसता एक लास्ट इयर आमगे कंप्लेन दिल्ली त्या झाडा बद्दल आनी आमच्या ऑफिसान म्युनिसिपालिटी डायरेक्शन दिल्लें तें झाड कट ताजेर एक्शन घेवन तें झाड कट करा म्हणून, पूण ताजो बी आमकां आज पर्यंत कंप्लायन्स रिपोर्ट असो काय येवं ना। ताजेरूय बी आमी इन्क्वायरी करतले। आनी एज फार एज रोड सायड ज्यो झाडां आसात, सो आमी ऑलरेडी मे म्हयन्याक ताजे एक सर्वे करून एक रिपोर्ट करून आमी PWD फॉरवर्ड केल्लो आसा। सो PWD तांचें प्रोसिजर करून ती झाडां कट करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत।